फाटल्या 1.5 वर्सां सावन रुमडामोळ वाठारांत रस्तो दुरुस्तीचें काम सुरू आसा। ताका लागून यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा। भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी उण्या दर्जाचें काम करपी कंत्राटदारांक बेगोबेग निलंबीत करचो, तशेंच खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। म्हणल्यार खूब वायट दिसता। 1.5 वर्स जाले आमचो गांवचो लोक, रुमडामोळचो लोक, तशेंच आमच्या सायडींचे सराउंडींग जे गांवचे लोक आसा सफर करताले रस्तो फोडला म्हणून। खंयच्या इलेक्ट्रिकल केबला खातीर फोडलो आनी खंयची गॅस पायपलायन, अडानी पायपलायन तेंच्यांनी गॅसी खातीर तो रस्तो फोडलो। बरें फोडलो, डेव्हलपमेंट पर्पसा खातीर फोडलो, कांयच इश्यू ना। पण तो 1.5 वर्स जाले तांकां तो रिपेरूच जायनालो रस्तो। आयज आमकां अशें दिसून आयलें की आमी गाडी चलयता आमी गाडयो चलयना, आमकां एक तर बैलगाडी चलयता अशें दिसलें, नाजाल्यार आमी ट्रॅक्टर चलयता। कारण रस्त्याचो लँडस्केप असो आशिल्लो की सगळोच खडबडीत आशिल्लो। फूल गाडी काबार जाताली, मनीसूय काबार जातालो, मनशाची हालतूय जावन लोक हॉस्पिटलांनी न्हिदले थोडे। आतां जे 1.5 वर्सान पॅच वॉक करपाक येयल्या, पण आयज अशें कळोन येयलें आमकां पॅच वॉक 4 दीस पयलीं तेंच्यांनी दिसता पॅच वॉक घातलो। मातयेचेर कोण पॅच वॉक घालता? मातयेचेर तेंच्यांनी हॉटमिक्स घातला। मातयेचेर केन्ना तरी उरता हॉटमिक्स, एक पावस येयलो या मातशी गाडी गेली जाल्यार मातये वयल्यान सुट्टा। तो असोच जर तुमकां सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी जर वर्क करपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी करीत नाका न्ही। आनी तुमकां जर अशेंच करपाचें तुमी तें कामूय घेयनाका, पायपलायन म्हटल्यार रस्तो फोडपाचें कामूय घेयनाका। आमी जशें आशिल्ले तशेंच बरें आशिल्ले। हांव आमच्या PWD मिनिस्टर आमचो भाई दिगंबर कामत हेजे कडेन मागता की तेणेन एक हेजेर लक्ष घालचें, ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तेजें लायसन कॅन्सल करचें, नाजाल्यार कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडचो। कित्याक 1.5 वर्सां 1.5 ते 2 वर्सां जाले लोक आमचे गांवचे लोक सफर जाता एवरी टायम ह्या रस्त्या खातीर। लास्ट टायम ह्या रस्त्या खातीर रस्तो फोडला म्हणून केबल लिकेज जालो। एक बावडो ल्हान भुरगो पावसान केबल लिकेज जाता म्हणटा उदकान ताका शॉक मारलो। भरपूर लोकांक त्रास जाता। म्हाजे हिसपान हेजेर लक्ष घालपाचें असो गरज आसा। करता जाल्यार काम बरें करचें। आनी हेंच्यांनी जो दामर घातला तेजेर ते रोलर चलयना, तेजेर JCB व्हरोन ते प्रेस करता। म्हणल्यार JCBचेर केन्ना रस्तो कितें प्रेस जाता ताका रोलर जाय पडटा। ते म्हाका कांयच कळना कसले लेवलाचे कॉन्ट्रॅक्टर, हे नवे कॉन्ट्रॅक्टर काय कोणाक कितें म्हाका कांयच खबर ना। म्हाजे हिसपान हेजेर लक्ष घालपाक जाय। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की असल्या कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्ट म्हाजे हिसपान ब्लॅक लिस्टेड करपाक जाय।